नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबरां चित्रांत तुमकां येवकार। आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। नोकर भरतीचेर सारको अहवाल दिवंक नाशिल्ल्यान भलायकी संचालकाक दिवची पडटली मुख्य वेंचणूक आयुक्ताक जाप, जाल्यार कुडतरे एक्सायजान धरलो 50,000 सोरो, सप्तकांत तिसरी धाड। युगोडेपा आनी गोविपाचो युतीचेर युगोडेपांत फूट, कुठ्ठाळी वेल्यान वाद, राधाराव म्हणटा 15 सिटांचेर जातली चर्चा, विश्वजीत कृष्णराव राणे भाजपांत, सभापती राणे आड झगडपाची तयारी। भाजपान तिकेट दिली ना जाल्यार श्रीपाद नायकान भाजपा सोडून पर्वरीच्यान लढोवची अपक्ष म्हूण वेंचणूक। श्रीपादाच्या बऱ्या मागप्यांची मागणी रायबंदरात जाली गोंयभरच्या लोकांची म्हत्वाची बसका। नंबर प्लेट नाशिल्ली जीप घेवन गोंयांत आयिल्ल्या बेंगळुरूच्या 4 जाणांची पुलिसांकडेन दादागिरी। पणजे पाट्यार लोकांनी बडयले, घाले मेडिकलांत, 4गांकय अटक। आनी खेळा मळार 1,500 लक्स ताकीच्या फ्लड लायटींनी नेहरू स्टेडियमाचेर जातलो झगमगाट। काम जाता पुराय, बिरेस्तार शुक्रार म्हणल्यार फ्लड लायटी चालू करपाची जीईची तयारी। आता खबरो विस्तारान। भलायकी खात्यांतल्या नोकर भरतीचेर सारको अहवाल दिवंक नाशिल्ल्यान भलायकी संचालकाक मुख्य वेंचणूक आयुक्ताक जाप दिवची पडटली अशें वेंचणूक अधिकारी सांगतात। बोगस मतदानाचेर नजर उरची म्हूण गोंयांतली सगळीं मतदान केंद्रां ऑनलायन जातलीं। मतदान करतना मतदारांचे फोटो आनी ठशे घेतले। हे फावट चड करून सकाळीं 7 मतदान सुरू जातलें। इतले मजगतीं कुडतरे रामनगरी एक्सायजान धाड घालून 50,000 सोरो धरलो। आचारसंहिता आसतना भलायकी खात्यान सुमारा भायर नोकऱ्यो दिल्यात असो आरोप जाता। मात ताचो अहवाल भलायकी संचालक राजनंदा देसायान आयोगाक सारको धाडिल्लो ना म्हूण राजनंदा देसायाचेर कारवाय जावंक शकता। Whether those orders were actually issued on 22nd or whether they were issued after the announcement of the election. So in this regard, we did not get any satisfactory answers from the head of department there, okay, or from the health department, and therefore we have sent the report to the CEO's office. सगळ्या मतदान केंद्रांचेर नदर दवरपा खातीर 15 निमलश्करी दळाच्यो कंपन्यो मागयल्यात। मिडियांत आयिल्ले खबरेची वेंचणूक अधिकारी स्वेच्छा दखल घेतले। प्रत्येक मतदान केंद्राचेर एक कंप्युटर कॅमेरा सयत आसतलो। मतदान करचे पयलीं फोटो आनी ठशे घेतले। सगळीं मतदान केंद्रां ऑनलायन जोडटले। We will capture each and every polling station on an online basis. So whether this is going to be intranet or internet, and whether it is going to be made available to the public, political parties and everybody is a decision which is under consideration. मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान पोल मॉनिटरिंग सिस्टम करपा खातीर मान्यताय दिल्या। मतदान सकाळी 7 ते सांजे 5 मेरेन 10 वरां करपा खातीर प्रस्ताव धाडला। हरशी सकाळी 8 मतदान सुरू जातालें। पणजे साळगांवकर लॉ कॉलेजीत मतमेजणी जातली। This proposal was considered by the Election Commission of India, and ECI has now approved the implementation of a poll monitoring system for the whole state. आता मेरेन लोकांच्यो 16 कागाळी वेंचणूक अधिकाऱ्यां मेरेन आयल्यात। हातूंत मंत्री बाबू आजगांवकारान मतदारसंघांत पयशे वाटल्यात म्हणूनय कागाळ आसा। मिडियाक सद्दां अपडेट दिवपी जोड मुख्य वेंचणूक अधिकारी नावतीच्या बदला आता जिल्लोधिकारी मिहीर वर्धनाक म्हणयारो नेमला। आता वर्धन म्हणटा 8 दिसांनी एकदा मिडियाक मेळटलो। वेंचणूक अधिकारी मिडियाक सगळी म्हायती दितात म्हूण दबाव येवंक लागिल्ल्यान अशें केलां काय कितें अशी चर्चा सध्या मिडिया मदीं चल्ल्या। इतले मजगतीं एक्सायज अधिकाऱ्यांनी कुडतरे मतदारसंघाच्या दवर्ली रामनगरीत धाड घालून 50,000 सोरो धरलो। सोऱ्याचे सुमार 80 कार्टन जप्त केल्यात। सप्तकभरांतली ही सोऱ्याचेर तिसरी धाड। पणजेच्यान आमचो खबरांकार देविदास कांबळी, मडगांवच्यान आमचो खबरांकार समीर भट आनी चलचित्र खबरांकार सुशांत पळ। युगोडेपा आनी मिकीच्या गोविपान युती जाहीर केली तरी साश्टी सोडून कांय हेर सुवातींचेर दोनूय पक्ष दावो करपाक लागल्यात।
युगोडेपाचो उपाध्यक्ष राधाराव ग्रासियस म्हणटा दोनूय पक्षांमदीं फक्त साश्टीपुरतेच थारला. कुठ्ठाळेचेर दोगूय दावो करतात. इतले मजगतीं पर्येचो विश्वजीत कृष्णराव राणे भाजपांत आयला. प्रतापसिंह राणे आड उबो रावपाची तयारी ताणें केल्या. सोमारा युगोडेपा आनी गोवा विकास पक्षान युतीची घोषणा केल्ली. सोमारा जाल्ल्या पत्रकार परिशदेक गोवा विकास पक्षाचे आनी युगोडेपाचे फुडारी आशिल्ले. गोवा विकास पक्ष 33 जाल्यार युगोडेपा 3 मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयतले अशें ह्या पत्रकार परिशदेक घोशीत केल्ले. पूण युगोडेपाचे उपाध्यक्ष राधाराव ग्रासियस आनी हेर वांगडी ह्या जागा वांटपाच्या मुद्द्याचेर खोशी नात. जागे वांटपाच्या प्रस्नाचेर युगोडेपा मदीं फूट पडल्या अशी चर्चा चल्ल्या. राधाराव म्हणटा दोनूय पक्षांमदीं साश्टीपुरतेंच जागो वांटप थारला. राधाराव म्हणटा गोवा विकास पक्षान पयलींच कुठ्ठाळे खातीर दावो केला, पूण कुठ्ठाळे पयलींच्यान युगोडेपाचो मतदारसंघ. We have only worked out Salsette. Beyond that, no other thing has come before the party. And that is what Anaklak told me today, that is what was said yesterday, that is what was the understanding with Miki Pashe. Therefore, it is not correct that UGDP has given up claim to all the other seats. Not at all. We have got very strong contenders for seats in all over Goa. राधाराव म्हणटा कांय पक्षांचे उमेदवार तिकीट मेळना हे पळोवन युगोडेपान येवंक शकतात. तशेंच कुठ्ठाळे बरोबर आनी 15 मतदारसंघांनी युगोडेपाचे उत्सूक उमेदवार आसात. हाका लागून ते गोवा विकास पक्षा कडेन चर्चा करतले. Shortlisted are candidates. But as I have said again, even if Miki has candidates in this, we will prefer to sit and work out. If suppose nothing works out, then we go ahead. As a party, we are bound to contest, man. We will contest wherever we feel we have a chance. इतले मजगती पर्ये मतदारसंघा खातीर भाजपाचो उमेदवार जवळ निश्चित जाला. विश्वजीत कृष्णराव राणेन मंगळारा भाजपान प्रवेश केलो. ते म्हणटात भाजपाची तिकीट मेळ्यार सभापती प्रतापसिंह राणेक 4000 मतांनी हरयतलो. लोक वाजल्ल्यात त्या बद्दल तोय लोकांक वाजल्ला, जो नो फावटी निवडून येयला तो. आणि लोकांक अशें आसा की एकदा तरी पर्यंत बदल घडोवपाचो, आणि जी उपस्थिती आमची जमल्यात तेच्या वरसून अशें दिसता की यंदा बदल 100% आहा. विश्वजीत कृष्णराव राणेकय लोक बाबाच म्हणटात. भाजपान प्रवेश करतना मोठ्या संख्येन लोक तांकां समर्थन दिवपाक आयिल्ले. इतले मजगती मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण भाजपाचे उमेदवार फेब्रुवारीच्या पयल्या सप्तकांत थारतले. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबरांकार राकेश कानोळकार, मडगांवच्यान आमचो खबरांकार समीर भट आनी चलचित्र खबरांकार ओंकार फळारी. भाजपान तिकेट दिली ना जाल्यार खासदार श्रीपाद नायकान भाजपा सोडून पर्वरेच्यान अपक्ष म्हूण वेंचणूक लडोवची अशी मागणी ताच्या बऱ्या मागप्यांनी केल्या. रायबंदरा साईबाबा देवळाच्या सभाघरांत राती जाल्ले बसकेक भारत स्वाभिमान संस्थेचो गोंय मुखेली दोतोर सुरज काणेकारा सयत गोंयभरचे कांय आप वावुरपी गट आनी हेर लोक आशिल्ले. खासदार श्रीपाद नायकान पर्वरेच्यान वेंचणूक लडोवची अशी बरेच भाजपा वावुरपी आनी तांच्या बऱ्या मागप्यांची मागणी आसा. गोंय प्रदेश भाजपानूय 6 म्हयन्यां फाटीं तशी विनवणी केल्या. मात भाजपाच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी आजून ताचेर कांयच निर्णय घेवंक ना. त्या खातीर श्रीपादाचे बरे मागपी चाळवल्यात. ह्या लोकांनी मंगळारा रायबंदरा साईबाबा देवळाच्या सभाघरांत एक बसका घेतली. भाजपान तिकीट ना दिल्यार अपक्ष म्हणून वेंचणूक लडोवची अशी मागणी सगळ्याच उलोवप्यांनी केली. मात श्रीपाद म्हणटा तशी पाळी योग पक्ष सृश्टी दिवचे ना. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की लिडरशीप आहा पार्टीची ते हाजेर निश्चितपणे जनभावना लक्षांत घेवन निर्णय बरो दितले. प्रत्येकाचें मत आसा तें प्रत्येकाचें मत ताणें मांडपाचें. अशे निर्णय घेवपाची पाळीच येवची ना, प्रस्तूत येवपाना. पक्षाचें नेतृत्व हें आसा, म्हणजे तशें हुशार आसा आनी तातूंत अशें म्हणपाची पाळी मागीर परत म्हणटा की अशें करपाची पाळीच येवची ना. खासदार श्रीपाद नायका सारको बरो मनीस गोंयच्या राजकारणांत आसचो अशें सगळ्यांकूच दिसता अशें डॉक्टर सुरेश काणेकार म्हणटा. आज गोवाचें राजकारण जें आसा तें एक बऱ्या लिडराच्या हातीन वचून जें कितें करप्शन जाता तें खंय तरी बंद जावन सगळे गोंयच्या लोकांक एक बरें राज्य मेळून बरो संवसार करपा खातीर मुखार दीस येवचे हाका लागून आशिल्ले. आनी त्या खातीर सगळे लोक भाऊ कडेन एक चरित्रवान लिडर अशें म्हणून पळयता. तेन्ना सगळे लोक ताका सांगपाक सोदताले तुमी दिल्ली आसाच, दिल्ली खूब काम केलां, पण आज गोव्यान जे लास्ट 5 वर्सां चलता, जे मायनींग चलता, जे बाकीचे सगळे इश्यू आसा, जो भ्रश्टाचार चलता तो खंय तरी कमी जावंक जाय जाल्यार तुमी असले लिडर मुखार सरूं जाय. तेन्ना म्हाकाय बी ताणें आपयल्लो म्हजे व्ह्यूज हें करपा खातीर. तेन्ना आमी सुद्दां एक बरे लिडराक मुखार पळोवपाक सोदता की जो आमच्या गोव्याक आनी गोंयकारांक बरे दीस दिवपाक शकता. खासदार श्रीपाद नायक गोंय विधानसभेत आयल्यार भाजपाक स्पश्ट बहुमत मेळटलें अशें जयराज नायक आनी सुशांत मांद्रेकार ह्या भाजपा वावुरप्यांक दिसता.
तेच्या नांवा वयल्यानूच आमगेली भारतीय जनता पार्टी मॅक्झिमम सीट फक्त नांवाचेरूच आनी माय धाडून आमी मेजॉरिटीन आमी राज्य रूल करपाक शकता. गोंयान भाऊची अत्यंत गरज आसा, कारण जे आयज जे कितें चल्लेलें आहा हें योग्य चलना. आनी जर भाऊ सारकें नेतृत्व मेळत जाल्यार BJPचे फूल स्विंग गव्हर्मेंट येतले. आनी कारण भाऊचे नेतृत्व आख्ख्या गोंयांक जाय आनी भाऊ येयलो जाल्यार भारतीय जनता पक्ष सत्तेर येतलो हें निश्चित आसा. हांव एकलोच मुस्लीम कम्युनिटीच्यान म्हाजे थोडे जाल्यार आमी वी ऑल मुस्लीम एवरी वन ऑफ गोवा सपोर्ट भाऊ. भाऊ जिंदाबाद. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.